फ्रान्सातल्या एव्हियाना जावपी G7 शिखर बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भागीदारी फुडाऱ्यांची भेट घेतली। G7 शिखर बसका 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जाल्यात। प्रधानमंत्र्यांनी ह्या बसकेंत घेतिल्ल्या उंचेल्या पावण्यावेल्या राजनैतीक बसके खातीर भारताची संवसारीक भूमिका अदीक मजबूत जाल्या। गोंय मंत्रिमंडळान महामार्ग कायदो पुनर्रचणुकेक मान्यताय दिल्या। महामार्ग नियंत्रण विधेयक फाटीं घेवन ह्या कायद्याची फेररचणूक जातली। केंद्र सरकारान कांय दुरुस्ती लेगीत सुचयल्या। हालींच चर्चेत आशिल्ल्या स्मार्ट मीटर येवजणेक मंत्रिमंडळ बसकेंत स्थगिती दिवपाचें थारायलां, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। वीज बिलांत येवपी त्रुटी बेगीनच दुरुस्त करतले, अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। फाल्यां जावपी गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर गोंयच्या 22 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक रोजगाराची नेमणूक पत्रां भेटयतले, अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। गोंय सरकारान घेतिल्ल्या सकारात्मक भुमिकेक लागून गोंयांत शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सेक बरीच चालना मेळ्ळ्या, अशें गोंय आयुर्वेद कावन्सिलाचे अध्यक्ष डॉ. स्नेहा भागवत हांणी मत मांडलें। हाका लागून हेर राज्यां प्रमाण संमिश्र चिकित्सा पद्दतीचो संभ्रम निर्माण जायना, अशेंय तांणी सांगलें। म्हापसा रेजिडेन्सीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। 60 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या ह्या प्रकल्पांतल्यान आधुनीक सुविधा उपलब्ध जातल्यो, असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोंयचें पर्यटन फकत दर्यादेग वाठारांतच न्हय तर म्हापशा सारकिल्ल्या गोंयच्या मुखेल शार लेगीत गोंयच्या पर्यटनाक वाव दिता, अशें सांगलें। उपसभापती आणि म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी म्हापशा शाराची उदरगत हेंच आपलें मुखेल ध्येय आसा, अशें सांगलां। मराठी संगीत रंगभूमीचेर आपल्या अद्भुत गायकीन आणि अभिनयान वट्ट 5 दशकां परस अधिक काळ अधिराज्य गाजोवपी ज्येष्ठ गायक आणि नट पद्मश्री पंडित प्रसाद सावकर 98 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरले। करंजाळे पणजेच्या आपल्या घरांत तांणी निमाणो श्वास घेतलो। भारतीय जनता पक्षान काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर खर टिका केल्या। विद्यार्थ्यांच्या नांवान रणनितीक फायदो घेवपी लोकांचेर तांणी आरोप केला।